सोऱ्याच्या नशेत बायल सुरक्षा रक्षकाचेर जबरदस्ती केल्ल्या प्रकरणात दोगा पुलिसांक निलंबित केल्या। ही घडणूक पणजे 23 जुलयाक पाट्यावयल्या एका क्लबात घडिल्ली। 2 पुलीस कर्मचाऱ्यांनी नशा करून बायल सुरक्षा रक्षकाचो विनयभंग करून पीडितेच्या तकलेचेर मोबायलान हल्लो केल्लो। पीडित बायलेन दुसऱ्याच दिसा पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली। दोगांय आरोपी पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 74, 79, 118, 352 सयत कलम 3-5 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला। पणजे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय चोडणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला महिला पुलीस उपनिरीक्षक सपना गांवस फुडलो तपास करता। जनतेची सेवा बजावपी 2 पुलीस रक्षक जावपाचे सोडून भक्षक जाल्ल्याची घडणूक पणजे घडली। पणजे पाट्यार एका क्लबात सोऱ्याच्या नशेत 2 पुलिसांनी एका महिला सुरक्षा रक्षकाचेर विनयभंग करून तिच्या तकलेर मोबायलान हल्लो केलो। ही घडणूक 23 जुलयाच्या राती घडली। दुसऱ्या दिसा पीडित बायलेन त्या दोगा पुलिसां विरोधात पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली। ही घटना घडल्या उपरांत पुलीस कर्मचारी ओमकार जाधव आणि मयूर नायक ह्या दोगांय पुलीस कर्मचाऱ्यांक निलंबित केले। दोगांय आरोपी पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर भारतीय न्याय संहिता कलम 74, 79, 118, 352 सयत कलम 3-5 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला। वैजकी तपासणे खातीर व्हरतना दोगांय पुलिसांनी महिला उपनिरीक्षकाक शिवीगाळ करून धमकी दिली। पणजे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय चोडणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला महिला पुलीस उपनिरीक्षक सपना गांवस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।